वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपः तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। जय गौरांगी माता जी, वेलकम करता जी। 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र सांगुनु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। स्वागत है माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण माताजी, राधिका बाव माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद. कीर्तनकार आपोका माताजी, कीर्तन वय सांगू का? होय. वय हरे कृष्ण उपस्थित माताजी. की माताजी हांगा, बिकॉज होय जयंती असं. माताची है सची, सो असंच स्वीट आहे. ऑफ हर। सांगा माता, सांगेल कोण म्हणून तुम्ही अनाउन्स करायचे. प्रेमा पै सांगा मा. हरे कृष्णा प्रेमा माताजी, स्वागत है सर। हरे कृष्णा महामंत्राचे कीर्तन करचे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद प्रेमा माताजी. सुंदर जाऊन तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन केलेले. वंडरफुल. थँक्यू माता. हरे कृष्ण. जय गौरांगी माताजी. वेलकम अगेन. अजी स्वाती माताजी वरी असेलीची अँकरिंग कर. बट बिकॉज तुम्ही आज स्पीकर असेली, आय एम युझिंग माय पॉवर अँड कंट्रोल and getting an anchor. So I'm still open. Swati Mataji pakkane anchoring korka. She is definitely she can do it. Hare Krishna. But we are all there for you. तुम ऐसे लिमिट आज competition है माताजी कौन करता है म्हणून. Thank you Swati Kamat Mataji. Hare Krishna. तुम्ही कंटिन्यू करा माताजी. Okay. Okay Swati Mataji. Thank you so much. Thank you for your grace. Hare Krishna. जय प्रेमा माताजी तुम्ही म्यूट करका जातले. प्रेमा माता. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा पप्पा तुमका मस्त धन्यवाद सांगता. आणि भागवत पुराण कोंकणी ती म्हाका आईच्या दिवसाक कसं की एक दोन उतर सांगूक एक अवकाश दिला. श्रीला प्रभुपादान गेले गुणगान करचे. आणि आज मिगेले दीक्षा गुरुले व्यासपूजे दिवसू ते मिगेले एक भाग्य म्हण लागता, सौभाग्य म्हण लागता. कसं म्हणता ते वड ना तुम्ही जस्ट इग्नोर करायचे. हरे कृष्ण.
आता हांव गुरुवंदन करून प्रारंभ करता. हरे कृष्णा. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति राघव स्वामिनिति नामिने नमस्ते गौरसेवाय सदा निवेदितात्मने युवादौ भक्तिपादार्थौ वर्णाश्रम प्रचारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ಹಂಗ ಉಪಸ್ಥಿತ ಶಿಲೆ ಸಕ್ಕಡ ವೈಷ್ಣವಾಂಕ ಆಮ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. आता राधिका भाव माताजी सांगला म्हणके लास्ट सेशन अंतू मथुरा माताजीन हर दिवस मथुरा माताजीन हंगेले गुणाचे वर्णन केला. आमगेले इस्कॉनाचे संचालक जावन आशिल्ले ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ತಂಗೆಲೆ इतली लायक ತಂಗೆल ताळमे ತಂಗೆल प्रीती ड्युटी सावेरी हे पूरा आम्ही पयर ऐकलेलं आसा. आणि आता राधिका भाव माताजीने चंदू कोणते विषय आमक सगळ्यांक सांगून दिलेलं आसा. आता आम्ही लेखताची आमगेल घरकडची कसले करनाची आमगेल घरा लागची कोणी कसले करनाची तन्नी अंतू येनाची कृष्ण भावनामृत अंतू हे पूरा आम्ही लेखताची जाल्यार आमकां इतले ताळमे आसवय आमगेलंतू इतले विनयत आसवय म्हणून आम्ही सुरेख आमकां आम्हीच प्रश्न करून घेवका. आम्ही सांगिल्ले त्यांनी वय म्हणून लेखू का जाल्यार आम्ही तितलीच लायक करून चोलका तितले लायक करून आम्ही जना लागी व्यवहार करका. हे पुरा आमकां हे बद्ध जीवांक साध्य ना की म्हूण हांव लेखता. गुरुले आशीर्वादान जावका हें पुरा आनी कृष्णाले मर्सीन. हरे कृष्णा. आता आयचे टॉपिक आसा प्लांटिंग द सीड्स. प्लांटिंग द सीड्स म्हळ्यार भक्ती बीज हृदया भितरी घालचे काम आमगेले गुरु महाराजांनी करचे गुरून करचे. शिक्षा गुरु असो दीक्षा गुरु असो सुरेख शिक्षा गुरून दिवचे मागीर दीक्षा गुरु घालताची तशीच आमी ताका ऐकलेले आसाची भजन कीर्तन हे पुरा करून ताका उद्दा घालून ते लयता भक्ती लता वाडू तशी आमी कोरका. आता ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे भक्तिलता बीज म्हणून चैतन्य चरितामृता भितरी रूप गोस्वामीन सांगिल्लें आसा. तशी गुरून आमगेले हृदया भितरी भक्ती बीज घालका. आणि हे प्रभुपादांनी त्यांनी ತಂಗೆಲೆ ಗುರುನ್ ಸಂಗೆಲೆ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ते अन्य देशा वचून न्यूयॉर्का वचून तेंची ते कसले गोत नातिले कल्चर नातिले कसल देव म्हणल्यार कसं म्हणून गोत नातिले तसल जनांक तांणी परिवर्तन केला जाल्यार तांणी मेगेल प्रकार तांणी मनीस न्ही तांणी खंयचे की एक कृष्णाले लिले भितरी आशिल्ले मंजेरी आशा पुरो म्हणून हांव लेखता. नातल्यार साध्य ना बा ते पुरा विषय. तशें आमी वजितची म्हाका दिसलें की आनी पयर मथुरा माताजीन सांगला म्हणके आतां तांकां ಸ್ವಲ್ಪ जन शिष्य मेळिल्ले आसाची तांकां पुरा चल्ले पुरा तांणी सांगिल्लें आयकताची आनी तांगेले निमित्तान इम्प्रेस जाल्यांची तांणी करून दिलेले प्रसाद लायक करून चंद करून तांणी श्रद्धेन स्वीकार करता आसाची. आणि तांतून एक दोन चेडू प्रसाद करूक शिकिल्ले आसाची प्रभुपादाक गेल्यागी शीत करचे दाल करचे चोयी आनी पंड घालचे हें पुरो पयर मथुरा माताजीन सांगला न्हू. तशें ते पुरो तांणी करून प्रभुपादांक चिकेची आनी की म्हळ्यार फ्री करून दिल्ल्यांची कित्याक भागवताचें ट्रान्सलेशन परपट हें पुरो बरोवचे काम करूक प्रभुपादांक चिके समाजाचे समय मेळटात. अशी मंडे वेडनेसडे फ्रायडे आमी ऐकलेल्या प्रकार
केन्नाय सांजोळाचे कीर्तन दत्त शिल्के तांगेल ते घर मुणीत कुटीर मुणीत त्या जाग्यारी आनी ಕೆಲವು ಜನಾಂनी भायर एक दोग जन चेल्ल्यान रब्बूनु आयिल्ल्यां पुरा स्वागत करचेकी आनी तांणी पुरा जनाक संद करून बेसून प्रभुपाद केन्ना येताची तांणी येवन ते कीर्तन केन्ना स्टार्ट करताची अशी म्हणून तांणी कातुरान रक्तसके अशी पुरा तांगेले हृदय परिवर्तन जाल्लेलें आसा प्रभुपादांनी केल्लेलें आसा तशी तशी अशी थोड्या वेळांनी प्रभुपाद येताके चंद करून तिलक दवरून कंठीहार धोती इंडियन ड्रेसार तांणी येतना हांकां क्लीन जावन येतना हांकां तांकां पळोवन मस्त खूश जातकी हे चेडूआ पळोवन तांकांय बारी खूश जातकी आनी हे एक टायमाक कृष्णाक ग्लोरिफाय करचे एक संदर्भ केन्ना येता सोमार बुधवार शुक्रार केन्ना येता म्हणून प्रभुपादय राखून आसता आशिल्ली तशी तांणी येवन तांणी ते तांगेले टेंपला भितर साने जाग न्हय क्राउडेड जावन आसता शिल्के अशी तेन्ना कीत म्हळ्यार एकलो रांदप करता तो प्रभुपादांक पळोवन निमगीत म्हाका तुमगेले शिष्य जावन घेतावे तुमी म्हणून ताका प्रभुपादाक खुशी जातकी आस येतकी आनी म्हणटकी शिशू हे ओ इते कोरया शिशू इते जायना अशें म्हणून म्हणटकी तेन्ना ते एक कृष्णान तांकां दिलेले एक कसं म्हणटाचे भितर वयल्यान दिलेले एक प्रचोदन म्हूण म्हणीत तशी हांव तुका दिक्ष बीन दिली म्हूण जाल्यार तुका हांव कृष्ण म्हूण नांव दवरता म्हूण म्हणटकी ताका खुशी जातकी तशें प्रभुपादांक मस्त खुशी जातकी तशें आतां प्रभुपाद कसं करताची हे पुरे दल्लात कीर्तन दल्ला तांकां कसं म्हणून देवाल विशीं कळलेलें आसा तांणी श्रद्धेन पुरा आयकत आसाची सो हांकां एक दिक्ष दिवका म्हणून तांणी आलोचन करताची आनी दिक्षे विशयांतू तांकां कसलें गुतना जाल्यार तेसू तांणी स्वामीजी एनावन्स करता कसं म्हळ्यार हांव तुमकां दिक्ष दिता दिक्ष दिवचे एक समारंभ कोरया म्हणून एनावन्स करता एनावन्स करतना दिक्ष म्हळ्यार कसलें दिक्ष म्हळ्यार कसलें म्हूण चेडू बारीक कुतूहलान निंगिता ते हांव तुमकां मुखारसून विवरशिता आतां कसं म्हळ्यार दिक्षा आनी कोरका जाल्यार ताका बिड्स जावका बिड्साचे तयार कोरका न्हय म्हणून ते चेडूवाल्याक सांगता तांत भितर कीत म्हळ्यार एकलो एक टँडीस लेदर शॉप कंपनी थंय वचून एक वुडन बिड्साचे स्ट्रिंग हाडटके एक दारू एक माल हाडटके माल हाडून ते तंतुल्यान प्रभुजी सांगता कोण प्रभुपाद सांगता की 108 बिड्स घाल्यार एक माळ जावचे सो आमी मस्त बिड्स पुरा काउंट करून दवरया म्हूण म्हणटके आनी ते बांदूक एक दार हेळलेलो आसता ते चेल्यान ते दाराक एक बिड्सा मध्य भितर दोन गांठी घालका म्हणून अशी प्रभुपाद तांकां शिकून दिता तशी घालून दितना आनी तांकां सांगता हे 108 म्हळ्यार 108 उपनिषद जावन आसा सिग्निफिशन्स आसा सो 108 उपनिषदाक सिग्निफिकंट करता देखून आनी स्पेशल गोपीस आसाचे 108 कृष्णाले कृष्ण लिले भितर तागेले ಒಟ್ಟು तागेली सेवा केलेली तागेली भक्ती सेवे केलेली तांगेले एक हुಡುಗ साक ते 108 म्हणून प्रभुपाद तांकां विवर करून सांगता तेन्ना वेव देवाले निज भक्त जाल्लेल्यांनी जप कोरका म्हणून आज इतलें सांगता आनी मागीर हांव तुमकां दिक्ष म्हळ्यार कसो म्हूण सांगता म्हणून प्रॉमीस करता तेन्ना जायत म्हूण म्हणटा सकाळी तेन्ना एक बार जेंचेल्ले रेडी जाता दिक्ष घेवच्याक जाल्यार दिक्ष घेतना कसले स्ट्रिक्ट डिसिप्लीन फॉलो करना प्रभुपाद कित्या म्हळ्यार तांकां फुडें कसलें गोतना आनी स्ट्रिक्टली तांकां तें हें करून हें करून म्हणल्यार
कोण येता तशी ताका तर आता प्रभुपाद तांकां हगूर हगूर तयार करता आसचे आनी तांतूंतलो एकलो म्हणटकी इनिशिएशना विशय हांव एकलेल्यागे आयकला कसं म्हळ्यार तांत पुरा हें खावचें नज तें खावचें नज म्हूण पुरो आसा न्हय म्हणटके ताका प्रभुपाद हांसताके आनी म्हणटाके हांव मुखारसून तुमकां सांगता कसं म्हूण सांगून म्हूण म्हणटके अशी हेंची कृष्णाले जन्माष्टमीचे एक महोत्सवाचे दिवस येतके तेसू तन्नी एक वर्ष जालाके न्यूयॉर्का वचून लास्ट जन्माष्टमी तांणी जलदूत म्हळेले अंतु भितर आशिल्ली न्हय शिपारी थंय तांणी एकलोचे येलोन कृष्णाले जन्माष्टमी आचरण केलेलके आज इतले चेडवा मध्ये भितर आपण जन्माष्टमी आचरण करता हे कृष्णालेची कृपे आनी मागीर गुरु महाराजाले कृपे म्हणून प्रभुपाद लेखताके आनी ते कसं जाता म्हळ्यार हिरदुसू क्लास स्टार्ट जातना एक चेल्लो येवन लागीं निमगीतके मिगेलागी एक बूक आसा हें डॉक्टर राधाकृष्ण हांगेले ऑक्सफर्ड एडिशन गीतेचे हें हांव वाजूवें म्हणून प्रभुपाद हांगेलागी निमगीतके तेन्ना प्रभुपाद ताका सांगतके तूं मिगेल कुडा वचून मिगेल बूक घेवन यो आनी तें वाज म्हणून म्हणटके आनी तशें तागेल करान तें वाजस करीतके तांगेल परपोट आनी आशिल्लें तें एक गीते बूक तें तेन्ना ते चल्ल्याके खुशी जातकी प्रभुपादांके मस्त खुशी जातके आनी ताजे नंतर जन्माष्टमी दिवसाक कसकसल पुरा कोरका म्हणून प्रभुपाद चेडवां सांगताके तेसू उपास कोरका फुल डे आनी ताजे नंतर दीक्ष म्हळ्यार कसं म्हूण सांगता म्हूण म्हणटके तशी उपवास जाल्लो आनी दीक्ष कसं म्हूण सांगच्याक प्रभुपाद सांगताची एक गुरून आपणाक शिष्याक सिलेक्ट करचे आनी शिष्यान गुरूक सिलेक्ट करचे हक्काची दीक्ष म्हणचे आनी हे दिक्षे वेळार एक यज्ञ जावचे आसा विष्णूक आमी पूज करचे तेगेले अशें म्हणून सांगतके आनी शिष्यान केन्नाय तेगेले गुरूक स्पिरिच्युअल मास्टर म्हणून स्वीकार कोरका आनी देवाक पूज केल्या म्हण की येची गुरूकी पूज कोरका म्हणून प्रभुपादान सांगतना पुरे जन एकल्याल तोंड एकले चोयताके कोणी उलयनाचके आनी तेन्ना प्रभुपाद निमगेतके कसले क्वेश्चन आसो तुमगेले म्हण निमगेतके ना म्हूण म्हणटाके आनी प्रभुपाद भितर गेले सतना आनी आनी उलोवचे सूर करताके तांणी म्हणटाके हांवच देव म्हणून कोण म्हणटा पळय तो एक सुण्याक समान म्हणून पयर सांगला कोणे प्रभुपादांनी आज हांव देव म्हूण म्हणटा आसत न्हय हें कसलें बा अशें म्हणून तांणी उलोवन घेवन तांगेलो फ्रेंड कीत मेळलो तो चिके कायनेज म्हणून हॉस्पिटला आशिल्ले कळवा आनी तो प्रभुपादांक चिक्के क्लोज जावन आसके सो हे क्वेश्चन प्रभुपादांक घालचे पशी फुडें आमी कितल्या वचून दिमगुया म्हूण तांणी हॉस्पिटला वताके हॉस्पिटला वचून तांगे लागीं सांगतना कीत तांकां सांगतके समजायतके कसं म्हळ्यार आमी ऑलरेडी तांकां गुरू म्हणून स्विकार करून जाल्ला कळवा तांणी देव म्हणून सांगता जाल्यार इत्या तशी म्हणून तांकां नेमगुया आमी म्हणून कितान सांगिल्ले प्रकार तांणी जायत म्हणून येवन प्रभुपादांगे लागीं निमगिताके ताका प्रभुपाद सांगता की गुरू म्हळ्यार देवाले प्रतिनिधी जावन आसा आनी सिन्सियर डिवोटींक देवा लागीं व्हरचें काम आनी देव म्हणून कोण म्हणून दाखोवचें काम पुरा गुरू गेले तशी गुरू म्हळ्यार देवा समान म्हणून म्हणलेलें हांवें गुरूक देव म्हणूच पुजन कोरका म्हणून म्हणटना पुरो जाणांक तांगेले आन्सरान सॅटिस्फाय जातके आतां तांकां जप करूंक शिकयताचे अभ्यास करताचे आतां जप करचे विशयी तशीची तांणी मस्त सकडी जनान पुरो सांगेले आयकल्याचे
की इंडियान तू 64 राऊंड करताची 32 राऊंड करताची तशी करताची अशी करताची म्हूण सकडी म्हणून म्हणटा तांकां तिके बेगीन जातली इतली पुरा करची म्हळ्यार आमी आमगेले जॉब आनी केन्ना करचे हें जब करून बसल्यार फूल डे 64 राऊंड करून दावखा न्हू आमकां हें पुरो निमगून तांकां एक डावटशे येतके मना भितर त्यामुळे आमी निमगुया तांगे लागींची म्हणटा तांची समाधान एकले एकलो करता के आणि तशीच प्रसाद घेतना कृष्णाले कथ सांगची काही प्रभुपादांनी कृष्ण लिहिले आणि कृष्णाले बर्त कशी त्यांनी वसुदेव देवकीक ते कारागरा भितरी जल्म घेतले मागीर त्यांनी गोकुलावून सोडलेले हे पुरे कहाणी सांगतना त्यांनी चेडू ते कृष्ण लिहिले ऐकता 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 इनसाइड तांगेले प्युरिफाय जातके कळवा तशी आणि सांगता की सगळी आम्ही काम कृष्णा खातीर करका आणि स्पिरिच्युअल एडवान्समेंट जावका जाल्यार प्युरिफिकेशन नेसेसरी म्हणून प्रभुपाद त्या चेडवांक त्या चारक्यांक सांगतके आणि सांगतके बिगिनिंगान तूं चिके कष्ट म्हणून दिसच्या पुरो जाल्यार करता करतना कसं केले अभ्यास जाता कसले भिवचे गतीना म्हणून म्हणतके तशी मैक म्हणलेले एकल्याला फ्रेंड जॅन चिल्ली ती रेडी नाशिल्ली ती म्हणता की दीक्ष म्हळ्यार म्हाका बेगीन जाता बा म्हाका नाका म्हणटा तो म्हणटा की हांव घेता तूं कसो म्हूण पळय मागीर यो म्हणटा की आनी तूं तांणी दोग जणी घेताची दिक्षा कळवा तशी कार्ल यार्गिन्स म्हणलेलो ताका ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿशिल्के तो आयकून आशिल्के जाल्यार तो कसो आयकला म्हळ्यार हेंची आमगेले 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल्स तें करूं ना हें करूं ना हें सगळें आयकला की तो जाल्यार तो लेखता की पळोवया स्वामीजी कसं सांगता म्हूण पळोवया आनी ताजे नंतर प्रचारय करूं वच म्हूण ताका गोतस की खाली इनिशिएशन घेवन बशी न्ही म्हणून ताका थोडे गोतस की मागीर बिल एप्स्टियन म्हणलेलो तो सिरियस जावन स्वामीजीन कसं सांगला ते हांव करता हांव दीक्ष कोरका म्हाका दीक्ष घेवका म्हणून अशी थिंक करतस की अशी सगळे चेडवां गेले तांगेले एक अभिप्राय आसा एकल्या दिसता की म्हाका कसली योगीत ना हांव कसले एक हांव बदय आयेलो हांगा कसं की सामान दिवच्याक हांगा म्हाका बसोवन दीक्ष दिता म्हणटा आसची म्हाका हांव कसो दीक्ष घेवन कसो करचें म्हूण म्हाका गुतना म्हणून तो म्हणटा की आनेकलो स्टॅनली म्हणलो रेडी जावन आस की तागे लावसून ताका ओपीक दिला की घे तूं म्हूण सांगून असले आनी एकलो म्हणटा की म्हाका थोडे थिंक करूं टायम जावका म्हूण म्हणटा की तशी पुरा चेडवां गेले मना भितर दिक्षे आतां आमी तशी न्हू दीक्ष घेत म्हणटना हांव दीक्ष घेना माताजी हांव पुरा करता हांव जप करता हांव तें खायना हें खायना लसूण खायना जाल्यार दीक्ष म्हळ्यार जायना घर करची आयकनाची घरान तो एडजस्ट करूं जायना अशें म्हूण म्हणटा पळय आमी तशी चेडू तशी म्हणटा खंय दीक्ष घेवची हांव पळय इतली प्राय नंतर घेतला दीक्षा म्हाका कितली प्राय जाली म्हूण म्हाका गोतता हांव सांगना तशी हांवें भिवन इतली काल दीक्ष घेयनी तशी मागीर हे चेडवां पाप तांगेले भंय सहज जावन आसा तांगेले एक तांकां कुतूहलय आसा कसो बा म्हूण एक आलोचनय आसा अशी पुरे जणी दीक्षे म्हणटा आसाची तेशू दीक्षे दिवस येता दीक्षे दिवस येतना तांकां प्रभुपाद शेव कोरका मात्ते म्हूण सांगनाच के आनी म्हाका गुरुदक्षिण दिवका तेवूय सांगनाच के आनी स्वामीजी तांणी कूक करता के आंगेल खातीर जेवण कळ्ळा आनी रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल्स तेवूय उलयनाच के तांणी जाल्यार तांकां मनांत भारी खुशी के कसो म्हळ्यार जावीत म्हणून आतां हांगा यज्ञ करचे कडेन जाग पुरा चेडू क्लीन करता काही ब्रिक्स हाडून दवरता काही आनी कसले सगळी यज्ञ दावका जाल्लेले तीळू केळें तूप बार्ली ग्रेन्स असले पुरा हाडून ते कडेन
प्रभुपादांनी सांगल्या म्हणके तयार केलेलं की अशी तशी म्हणू इक्रिदेन दीक्षादारी लायकोनु दस्तनी कोरनु नावनु कोरनु येवनु चंद कोण लायकोन बसल्यांके कळवा आणि पुरा बाकी उरलेले पुरा बगला बाहेर राबून पळयत सके सगळ्यांक एक नवीची एक्सपिरियन्स कसला बाय म्हणून आता हांका पुरा जनाक हिप्पी हिप्पी जावन नाशिल्ली म्हणून कोणी सांगू जायना तशी तांगेले प्रभुपादान तांकां चेंज करून सोडला कळलं अस्सल वातावरण आणि प्रभुपादाले त्यांनी फेवरेट डिवोटीस जावन आसाचे आणि महामंत्र हगूर सांग्याची म्हणून प्रभुपाद तांकां सांगताची प्रभुपाद येताची तिलक आनी कोरनु लायकून ड्रेस कोरनु तांकां पळयतना सगळ्यांक एक नमन्याचे दिव्य अनुभव जातके बशील चल्ल्यांकय भायर दुखून निलकतल्यांकय पुरा जनके तितले तशें आशिल्ले तांगेले एपियरन्स त्या प्रायेरी त्या मनशाले हें पळयतना तेजस्सू आनी तांगेले एक कॅरेक्टर हें पुरा पळयतना कोण जाल्यार अट्रॅक्ट जावका तशी पुरे जने तांकां पळयता सके येताके येवन चंद करून बसताके आनी सगळ्यां सांगताके महामंत्र हळू सांगता तुम सगळ्यांनी म्हूण आनी दिव जळयताके अगरबत्ती जळयताके आनी एक उदकांत शामचेनी घालून आचमन करताके आनी पुरे जनाक सांगताके चेडवांक हांव केलेली तशीची तुमी करता राब्याची म्हणून एकल्याला आतां दुखून चमचे पडतके एकल्याला आतां दुखून ग्लास पडतके आणि अंतू इंतू तन्नी ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಕ ಪಳಿತ 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 ತನ್ನಿ ದಾವತನ್ ಉಜ್ವತ ರುದ್ದಾಗಲ್ಚಿ ಪುರ ಕರ್ತ ಸಕೆ आणि तांगेल करान ते मंत्र म्हणयताके अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः श्रीविष्णुः 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 हे तांगेल करान 3 वेळे हगूर तन्नी रिपीट करतशी म्हणटाके आणि ताजे तांकां अर्थ सांगताके सगळी ग्लोरियस आसा सगळे मंगळकर आसा देवाल नाम म्हूण सगळे तांचे विवरणे सांगून दिताके आणि तांणी हें येद्दोळू प्रभुपादांनी सांगिले आयके निशिल्के प्रभुपादान म्हणिशिल्ले ते तशी लेक्चर जाले नंतर हें तदनंतर तांणी एक सदां लेक्चर दिताके कृष्णाल विशय दीक्षे विशय पुरा मागीर बीड्स दिताके सगळ्यांक एक एक बीड्साची माळ दिताके बीड्सा माळ दिवन तांकां सांगताके तुमी एकली हाणू मिगेले दिया ते म्हणटाके आनी तांणी एकल्यांनी हाणू दिल्ली नंतर तांणी प्रति एका भितरी हरे कृष्ण महामंत्र बोवणू ते बीड्स तांकां रिटर्न करताके आनी गळ्या घालूक एक सगळ्यांक कंठीमाळा तयार केल्लेले आसके आनी स्पिरिच्युअल नांव दिताके पूरे जनाके चंद 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 नांव दिताके तांकां भारी खुशके आनी तांणी म्हणटाके हें कसले गळ्याक कंठीमाळा हें कसले म्हणटाके तुमी पळय सुण्याक गळ्या पट्टू घालनाच तशी आमी कृष्णाल सुणे कृष्णाल आमी सेवक ते आमकां आमी केन्नाय उडगा सेवका त्या खातीर आमी गळ्या दुखून हें केन्नाय काडूनच जाय म्हणून सांगताके जायत जायत खुशी जातके तांकां तदनंतर सगळी प्रोसिजर पुरा जातके मागीर नामकरण हयग्रीव उमापती रवींद्र स्वरूप असं सगळे एकल्यांक बिल्ल म्हळ्याक रवींद्र स्वरूप वेल्ली म्हळ्याक उमापती आनी हयग्रीव हवर्ड म्हळ्याक सगळी नामकरण करून तदनंतर यज्ञाचे आरंभ जातके यज्ञ आरंभ जावन सगळ्या चेडवाले हातान तांणी त्या यज्ञा घालची सामग्री तूप तीळू आनी केळे हें पुरो सांगता घालता येताके आनी तांणी संस्कृतान ताजे प्रेयर सांगता साके आनी हगूर हगूर चेडवां सांगताके म्हणलेली तशीची तुमी रिपीट कराची म्हूण म्हणटना तांणी रिपीट करताके तदनंतर यज्ञ मुक्ताय जातना पूरे जनाल ಒಟ್ಟು कोरनु महामंत्राचे कीर्तन कोरनु
त्यांनी चेडवा म्हणतो नर्तन करताके. नर्तन करून भारी खुश भोगताके. अशें हाजे नंतर 3 दिवसानंतर त्यांनी मुकुंद आणि जानकी म्हणलेले 2 चेडवांक विवाह करताके. तांगेले चेडू न्ही, सॉरी, चल्ले. आता राधिका भाऊ माताजीन सांगला म्हणके तांकां चेडू म्हणून ना, तांकां विवाह करताके. शी त्यांनी दीक्षेचे समाರಂಭ ಪುರ ದಲ್ಲೆ. ಅದ ನಂತರ एक पंत विश्वसंस्थेचे प्रधान कचेरींतू काम केलेले एकलो बोगर्ट मेळलो प्रभुपादांगेले फ्रेंड जावन आशिल्लो. तो इस्कॉनाक कागदपत्र पुरा प्रिंट करून दिवन हेल्प करता आशिल्लो. तो एक पंत इस्कॉनाक विश्वस्ताले पट्टीचे अग्र भागारी बोगर्टाले नाम आशिल्ले शांती जागरणे आमंत्रण पत्र हे प्रभुपादांक वांडितके. ते स्वीकार करून प्रभुपाद ते वताके. माताजी टाइम दल्वे ना. हरे कृष्ण. तद्ना ते शांती जागरणेचे आमंत्रण पत्र प्रभुपाद स्वीकार करताके. आणि सार्वजनिक दावन एक म्हाका कीर्तन करू काय एक लायक अवकाश मेळ्ळा म्हणून सांगून ಖುಷೀನ ತನ್ನಿ ತಂಗೆಲ್ ಪೂರ ದೀಕ್ಷೆ ಗೆತ್ತಿಲ್ ಚೆರಡುವಾಂಕನಿ ಗೇವನು ತಂಗ್ ತಂದುಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರು ಸಂಗುನು. ಕೆಲವು ಜನ ಬಸ್ ಸಾರಿ, ಕೆಲವು ಜನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿರಿ, ಅಷ್ಟು ಪೂರ ಜನ ಜಾಗೇರಿ ಉಸುನ್ ಪವತಾಕೆ. आणि वतना करताळ, तंबुरी आणि प्रभुपादांनी बोंगो हे पुरं त्यांनी उठवून घेतलाकी. एक कूल्याक युनिफॉर्म शे सगळ्यांनी चंद ड्रेस घालाकी. ब्लॅक ब्लू कलर पॅन्ट, टी शर्ट अशी पुरा घालून आणि स्वामी आणि प्रभुपादम गेले कावी वस्त्राचे ड्रेस घालून चेडुवां वतना चेडुवांके बारी कुशके आंगेल उठा आम्ही असाची म्हणून तांकां एक नमनेचे शिफारस जातके आणि स्फूर्ती येतके. आणि तशी त्यांनी थोडे कीर्तन आरंभ करताके. कोण प्रभुपाद सांगून तांगेल शिष्य पुरा जाल्यारी ते कीर्तन ताजे संघटक आसा पळय तांणी येवन म्हणटा की हे मौन जागर हंग कीर्तन बिर्तन पुरा नाका म्हणून म्हणटा की. तेन्ना प्रभुपाद सांगता की जायत म्हणटा की. आणि पूरे जण सांगता की तांगेल चेडू चरक्यांक की तुम्ही हळूची जप करायची, कीर्तन नाका जाल्यार नाका म्हणटा. तदनंतर गांधी विषयाने उल्लोवन त्यांनी भाषण करता की. आणि प्रभुपाद सांगता की शांती पीसा विषयी तुम्ही थोडीशी उल्लोका म्हणून म्हणता की. तदना प्रभुपाद सांगता की प्रभुपाद उलटा सांगता की देव सगळेच जगत्याचो सृष्टी करता. हे जगत ते पुरा तगेले आणि तगेले भोगतारम यज्ञ तपसाम सगळे ताणे भोगतार जावन आसता. हे विषय आमकां मनावेल्यार आमगेल कसले न्ही हे देवाले देवान आमकां यूज करू दिला अशें म्हणून आमी लेखले म्हणून जाल्यार सगळे जगत्यांतू शांती येता. आणि विंगड कसले शांती करूक कसले कोरका म्हणना म्हणून प्रभुपाद एक 2-3 उत्तर भितरी सांगता की. आणि नैज शांती जावका जाल्यार हेंच कोरका आमी म्हणून देवाक जगत्याचे सुप्रीम गॉड म्हणून आमी ಒಪ್ಪುका म्हणून म्हणता. तदनंतर त्यांनी म्हणता की 2 गंटे मौन प्रार्थना करूया म्हणून म्हणतना आनी आंगेल चल्ले जप करता. अशीची हे तांकां न्यूयॉर्क कलकत्ताचे उडगासू अडतसकय. आणि हे शांती जागरा निमित्त आमकां कसले जावका म्हणना म्हणून प्रभुपाद तांगेल चेडवां सांगता की केवल हरे कृष्ण कीर्तन केल्यार मात्र आमकां शांती येता पुरा कडेन. तशी कीर्तने जनांनी स्वीकार करूका तेन्ना शांती आपणशी येता म्हणून स्वामीजी सांगता की. शांतीक शांती शांती म्हणून आमी
आर्टिफिशियल जावन सोदूच कसले अगत्य ना म्हणून म्हणटाक. तदनंतर विश्वसंस्थेचे बिल्डिंगांतू स्वामीजी तांगेले एक ग्रूप फोटो घाल न्यूयॉर्क पोस्टा भितरी स्वामी कृष्ण म्हण तांणी एक पब्लिश करताक. हे फोटो तो तागेल फ्रेंड बोगट मेळलो हा हांकां दाखयताक. आनी सांगता की खुशी जावन बोगट म्हणटा की तुमगेलो फोटो आयला पळय, तुमकां स्वामी कृष्ण म्हण म्हणला म्हण म्हणटा प्रभुपाद हांसता की वय स्वामी कृष्ण म्हणला हांवें अशें म्हण म्हणटा की. तशी विश्वसंस्थेचे ಒಟ್ಟು मेळ्ळो स्वामी कशी भारतीय संस्कृती आणि शांतीचे आंदोलनाक प्रमुख जनाले सहाय घेवीत या विषयी त्यांनी चर्चा करले म्हणून सांगितलं. तशी त्यांनी ते योगट मेळयल्याक आपल्या अपार्टमेंटाक एक दीस जेवणा येवका म्हणून सांगून आपण जेवण करून अतिथी सत्काराक पुरा रेडी करताक. अतिथी सत्कार करूक रांदप करतना स्टॅनली मेळयले चेल्ल्याक भायर गेटार राबयताक आनी सांगता की कोणाकय आयल्या चेडू आनी भितर सोडू का, हांव भितरी बिजी आसा अशें म्हण. तेन्ना थोडे वेळान कोण अतिथी जावन पळय तो जेतके तो आयल्यार वो चेलो ताका भितरी सोडनाके, कितले सांगलेले सोडनाके. अर्द गंडलके एक गंडलके गडगडी गडगडी वॉच पळयता असके तो कडेन ताका जोर खूप येतके बोगलटाक आनी तो सीदा बारसोन ताका एक शेम जातके बारसोन वतके. हांगा प्रभुपादान दिसतके आनीक येनी ते म्हगेले अतिथी अशें म्हणून हगूर सकयल येताके वयर दुखून आनी चल्लेले निमगीताके. आपयल मनीशी येनी कोणी येयली की हांगा म्हणटा अशें म्हणटके ह्या नमन्याक कोपेत म्हळ्यार की प्रभुपादांक आज तांणी तितली कोपिले चेडवांनी आयकलेले ना की तशी त्या नमन्यार कोपून बिश्टान सोडतके. मागीर तांगेले एक शिष्यू स्टॅनली मेळलो तो एक नमुन्याचे ताका मन अस्वस्थ जावन तो केन्नाय एक अंतर्मुखी जावन खंय खंय पुरो पळयता पुरो बुशकेता चेल्ल्यान आनी ते चेल्ल्याला आवसून प्रभुपादाले सुपत दिन तूं सोडलाके त्या चेल्ल्याक तुमी ताका पळोवन घेवका तुमगेले घेयासो तो म्हणून म्हणटना प्रभुपादांक ताका दिसतके की तू कसल्याक अशें एक मौन जावन आसा, कसं जावका कसं प्रॉब्लेम तुगेले अशें म्हण ताका चंद करून निमगीतना तो म्हणटके म्हाका $50 जावका म्हणटके. इत्याक म्हण निमगीतके न्ही म्हाका सुसायड करूंक एक पॉयझन घेवचें आसा ते घेवच्याक ताका दुड्ड दिवका न्हय म्हण म्हणटके वय जायत दिता म्हणून तो तागेले आनी एक चेल्ल्याक आपयतके आपोवन म्हणटके एक $50 ताका दी म्हण म्हणटके. तो ब्रूस म्हणून चेलो सांगतके दुड्ड ना न्हू म्हगेले तितले म्हण म्हणटना प्रभुपाद काम शांती असके त्या चेल्ल्या सांगतके दुड्ड ना म्हणटा न्हू तो कशें दुखू दुड्ड दिवचे अशें म्हणटके. तशीची तडेची ताका चंद करून कंट्रोल करता 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 करतना तो चेल्लो शांत जातके. अशीची सक्कडे चेल्ले चंद करून जप करून प्रभुपादान सांगला म्हणके आयकून हळूहळूची 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स पुरा फॉलो करून प्रभुपादाले गट्टी एक सेनेचे एक सोल्जर जाल्ल्यांची म्हणीत इतलें सांगून हांव मुखावेले सेशनान सांगतले. ओके. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. सांगितला तो कसं सकल जाल्ला म्हणून गुतना क्षम करता. हरे कृष्ण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. जय गौरांगी माताजी. भारी सुंदर जाऊन तुम्ही प्रभुपादाला गुणगान केलेलं असं. फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्ट की अशें दिसता की आमगेले आप्त मित्र आमगेले जन पक्कने कृष्णा कॉन्शियस येनातल्यार कसो कोर येता बा म्हणून
ते कशी फोर्स करूं येतोय तांकां इतलें देवाला मी करता तांकां कशी हाड येता म्हणून तर आन्सर तुम्ही दिले आणि इट इज व्हेरी करेक्ट की कृष्णाले प्रभुपादाल दय आमगे गुरु महाराजाल दया आणि प्रभुपाद आणि कृष्णाल दय असल्यार खंडीत हे जाता म्हणून खंडित जाते ह्या विषयी तुम्ही सांगून दिले आणि येस प्रभुपादाल जे इनिशिएशन सेरेमनी विषय तुम्ही इतलं चंद कोण म्हणता पळे एकदम लायक कोण ते चेडू आले मन परिस्थिती कशी असेल बा ಕೊರ್ಚಿಕಿ ನಾಕಿ ತಾಂಗಿಲಂತೂ त्याला पूरा जणांतू एक पळेल तुम्ही सांगेल म्हणजे नंबीक असेल प्रभुपादावेरी की त्यांनी कसं की करच्या तसंची आम्ही तांक साथ दिव्या म्हणून ते ब्रॉड स्पेक्ट्रम दाखल तुम्ही एक एकदम लायक कोण तयार असं एक कसं करच म्हणून वत ना अनेक पळव्या म्हणून वत असाची सो असं पुरा मनान तू हे असून मरे एक उद्वेगनावरी असं की कसं जाताला बा म्हणून बट प्रभुपादावर एक विश्वास असेल निमित्त आणि त्यांनी कितलं मला कितलं सुकृत केलेलं चेडू की प्रभुपादान तांगे इनिशिएशन दिवका विषय आणि हे सनसन विषय जे असं प्रभुपादान कितलं चंद कोण तांक शिकयताचे आचमन करचे असं या तुलसी कंठी विषय कितलं चंद कोण सांगितलं प्रभुपादान हे बद्दलचे आईची कोण सेशन अटेंड करत असताना कोणाक जे कौतुहलता असतं तुम्ही सांगेल म्हणजे की इनिशिएशन घेऊच की नाका बा सगळ्या मनात एक परिस्थिती येता की आमगेल फॅमिली प्रॉब्लेम असं हे असं सो तुम्ही हे ब्युटिफुली आन्सर केलेलं असं की इनिशिएशन कितलं इम्पॉर्टंट असं लाईफान तू आणि मुखारचे एक स्टेप ते देवाले आणि गुरु महाराजाला सेवे खातीर ते यूज करू येता मी म्हणून अशी तुम्ही सांगून दिलेलं असं इनिशिएशना विषय भारी चंद कोण तुम्ही प्रभुपाद लीलामृता विषय सांगून तर हे आम सगळ्यांक स्पष्ट झालेलं असं धन्यवाद माताजी आणि विवाह संभ्रम वरी चांगले वंडरफुल आणि ह्या प्रभुपाद निमित्ताची परंपरा तू हे तशी चल नस स्पेशली फॉरेन डिवोटीज त्यांनी सांगेल म्हण की तशीच करता सच किती सुंदर विषय की त्यांनी आमगील परंपरा आपणून आमगील म्हणकेच त्यांनी ते फॉलो करताचे होड विषय असं आणि हे मंडे तुम्ही सांगेल मंडे वेनसडे जे फ्रायडे प्रोग्राम चलता त्यांनी ते सुरू केलेले इनफॅक्ट ते परंपरागत जाऊन पुरा इस्कॉन सेंटर आणतो तशी फॉर्म्युलेट जाता असं की त्या टायमार लेक्चर असतं त्या टायमार भागवतम क्लासेस संडे फीस्ट क्लासेस मॅचलेस गिफ्ट शॉप गोविंदास हे प्रभुपादान सांगून दिलेलं पण हे पुरा तांगेल्या आशीर्वादान चलतास आणि माताजीन ते विश्व संस्थेविषयी जे सांगून दिलेले की थंयच्या जनान सांगले की शांती कशी येत म्हणून त्यांना बरोबर माताजी प्रभुपादान सांगेल कशी पळे की इन्स्टेड ऑफ वी थिंकिंग ॲज अ प्रोप्रायटर अँड कंट्रोलर वी मस्ट अंडरस्टँड की कृष्णाची पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान त्यांनीच सुप्रीम कंट्रोलर आणि प्रोप्रायटर म्हणून कळणारी जगांतू शांतता येता म्हणून हे सत्य विषय आमगे लाईफ अंतू आम्ही अशी थिंक केल्यार की आम्ही ते कंट्रोलर नाही त्यामुळे आमकां कंट्रोलिंग प्रोपेन्सिटी मस्त असता आम्ही सांगिले जाऊ का आम्ही सांगेल म्हणजे चळण वळण जाऊ का म्हणून बट इफ वी अंडरस्टँड की ते कृष्णा निमित्त जाऊचे आणि आम्ही तांक समर्पण केल्यारी ते कसं रिझल्ट असं आम्ही त्या अपनावून घेत असताना त्यांना दुःख पावनाची सुखाय पावनात चढ त्यामुळे देवाला अनुग्रह असन तुम्ही सो इन ऑल अँड ऑल जर गौरांगी माताजीन सांगितल्या की त्यांनी सांगितलं पण आम्ही इग्नोर करता म्हणून स्टार्टिंग लेक्चर देताना की हा कसं की सांगता असं म्हणून बट कितले चंद विषय कितले सिरियस अँड सिन्सियर विषय त्यांनी आमकां आजी सांगून दिलेलं ऑल ग्लोरीज टू यू जय गौरांगी माताजी थँक्यू सो मच तुम्ही आय एम व्हेरी फॉर्च्युनेट तुमगे हेल्पाक मस्त थँक्स मस्त थँक्स माताजी हरे कृष्ण हरे बोल It was very insignificant, Mataji. Hare Krishna. Thank you so much for your wonderful lecture.